सतीश गोविंद नायकाक डॉक्युमेंटाची गुड्डलसावा करून IPHBत घेतला म्हणून इशू झाला। दुबावीत सर्टिफिकेट्स आणि नेम मोडून जॉबाक घेतला म्हणून आयिल्ल्या कागाळीचेर IPHBच्या उपसंचालकान बाजू सांगली। बनावट सर्टिफिकेटीचो विषय खंय तांकां लागना, ते फक्त आराळ पळयतात। जे रिक्वायरमेंट आसा इट इज जस्ट एज पर द RRs which are available with me, it is only मॅट्रिक्युलेशन इन सायन्स सब्जेक्ट, म्हणजे 10वी पास जाल्यार पुरो सायन्स सब्जेक्टान, आनी जो डिप्लोमा आसा इन ऑक्युपेशनल थेरपी इज अ रिलॅक्स्ड क्लॉज, ही नीड नॉट हॅव दीस। ओके, आतां बाकीचे रिगार्डींग सतीश नायक पळय आसा न्ही, आमची इन्क्वायरी चालूच आसा। फर्स्ट म्हणजे ते जो सर्टिफिकेट्स जॉन नाजारेथ म्हणटा जे फेक आसा, त्यो सर्टिफिकेट्स एज पर RRs आमकां लागच ना। वी मेक द रिक्रुटमेंट प्युअरली ऑन द बेसीस ऑफ RRs। तुम्ही एक मनशान खूबशे कोर्सीस केल्ले आसता, ते सगळे बसून लायल्या जाता एप्लिकेशनाक, बट वी हॅव टू कन्सिडर ओनली वॉट इज रिक्वायर्ड एज पर RRs। IPHBची जाप पळयल्यार गोंयकारांचो हक्क मारून सतीश नायकाक घुसयला हे खंय स्पश्ट जाता। जरी तर तेणी तें मेन्शन केलेलें इट वील बी रिलॅक्स म्हणून, वो तें घालूंकूच नासलें जाल्यार म्हाका दिसता तेन्ना पासून कमीत ते कमी 500 तरी भुरगे येतले आसले। म्हणटच हे क्लॉज घालनासतना तेणी ताका डायरेक्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या, बॅकडोर एंट्री दिल्या, तूं घाल म्हणून। जरी तर तेणी रिलॅक्स क्लॉज आहा म्हणून सांगलेलो जाल्यार एटलिस्ट 500 तरी भुरगे येतले आसले आनी वायडर चॉयस मेवतलो आसलो। आनी कोण तरी गोंयकार जेची नॉलेज ऑफ कोंकणी स्पेसिफाय केलेली आसतली आसली मार्कशिटाचेर, ते तांकां मेवतली आसली। ही करून तेणी व्हडलो एक ब्लांडर केला, गोंयचे भुरगे कडेन खेवल्या, हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचेंच पडटलें। सो म्हाका दिसता ही खंय तरी ताका प्रोटेक्ट करूंक सोदता हेचेरूय। आनी आतां कितें आहा, हांवें ऑलरेडी विजिलन्साक कंप्लेन केलेली आहा। विजिलन्स डिपार्टमेंटान डायरेक्टर पळय अमरसेन राणे, ही इज अ व्हेरी आय कॅन से एफिशियंट ऑफिसर। ही वील लूक इन टू ऑल दीस एस्पेक्ट्स एंड ही वील डेफिनेटली टेक ए व्हेरी गुड आनी सारकें म्हणटा ताका गुड एक्शन। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी।